गीत घेवया पेज 9 A20 मिसाची तयारी. मिसाचो वेळ लागीं पावता, यानीक आतां भितो सोता, सगळीं पोसां येवकार दिता, मिसा भेटीक तयार जाता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या वांटो घेवन तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या जिवितान एकवटोन तें बरें जावचें. दर दिसा आमी ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादता. तर आयज आमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरया आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी सादया. तर इंतेसां आसात जांचे पासून आमी मागया. जोझफ डेविड ताच्या आत्म्या पासत मागया. मेल्कम डायस पासून, कमिलो पिएदाद मास्करेनियस बर्थडे रिमेंबरन्स आनी तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत धरून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया आनी देवा बापाचें, एकामेकाचें आनी जेजू सगळें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. मागुया. आयज आमी भाग्यवंत आल्बर्ट वर्तो धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचे फेस्त संभ्रमता. देवा, तूं जाणवायेचो सागर आनी सासणीक उजवाड. भाग्यवंत आल्बर्टान तुज्या धर्मध्यक्षान आपल्या काळाचे मनशांचे सैमीक जाणवाये आनी भावार्थाच्या स्वता मदें आसा तो संबंद दाखयलो आनी तांचो आमच्या गिन्यांक आनी जिविताक एकठांय फळ काडूंक वाट शिकयली. तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या व्हडत्या शास्त्राची शिकवण दाखोवन आमच्या काळाच्या सैमाक शास्त्रां विज्ञान वरवीं चड आनी चड संपूर्णायेन तुका ओळखूंक आनी तुजो मोग करूंक आमी पावों. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. प्रकाशनाच्या पुस्तकाची सुरवात. ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशणी रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवंक म्हाका बेवांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें.
सार्दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नोखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजवता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुज्यो करुण्यो म्हज्या देवाच्यान दोळ्यां मुखार पूर्ण म्हजें म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेंच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो, आनी हांव येतलो ती घोडी तुका कळचीच ना. पूण सार्दिसांत कांय जायणांनी आपली आंगवस्त्रां नितळ सांबाळ्ळें आनी ती पुर्ती देखून धवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जोयत व्हरता तो असल्या धव्या आंगवस्त्रांनी न्हेसलोलो आसतलो आनी ताची नांव जिविताचे पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगडटलों. कान आसत ताणें आत्मपवित्र सोपांक कितें सांगता तें आयकुचें. लावदिसियाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन विस्वासी आनी खरो साक्षी आख्या देवाचे रचण्यो ओरोंब ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळ्ळोय न्हय आनी उनूय न्हय. कितें तरी एक शेळो वो ऊन तूं जावंक जाय आसलोय, पूण शेळ्ळोय आनी उन्नूय न्हय, गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलोय दोळ्ळिरो, कोणीशीत गरीब, कुड्डो आनी विंगडो तें तूं नकळोय. देखून हांव तुका एक बूद दितां. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगर तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगडेपणाची लॉज धांपूंक धवी आंगवस्त्रां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यां काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग करतां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी खास्त लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय, हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों, ताचे बरोबर जेवतलों आनी म्हज्या बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाचे सांगाताचे सोदरेर बसलां. तेच परी जैत वतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हज्या सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्म पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिणवासोणार बसूंक दितलो. जैत वता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत? चुकी विणें भोंवता, नियाटीन चलता, काळजान थावन सोत उलयता, आपले जिवेंत पेल्याचेर बोगडान घायला असल्या मनशाक. जबाब. जैत वता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर
लोचांडां घालिना, खोट्या नोट्या मनशाक कांट लायता, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मान लेखता. असल्याच मनशाक जबाब जैत वता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उशणें दिता, वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वाट करिना. असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सोनाकाल. जबाब जैत वता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. गार Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटाक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तोका आसोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिलांत चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेड्डीक लागून ताका मेळोन जाल्लें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमणियाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्याचेर पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो, बेगीन देंवन ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे खुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळे लोक गुणगुण म्हणूंक लागले, पातक्या मनशांगेर रावंक गेला मरे तो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आत्तांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक वय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू कोण तो आमकां स्पश्टपणी आयज आनी सदांच कळयत आसा. मोगान तो आमकां सोदता आनी आमकां सुटका दिवन आमचें तारण करूंक तो आवडेता. हो जावन आसा ताचो मोग. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कोण हे भाशेन आमचो परामोस करता, आमची माय पाय वय, आनी आमी ताची बरोबर कशी भाशेन जियेता वागता, खूब फाटीं घोत करता. आनी हें अशें जालें म्हणटच तांकां दूख जाता. आमकां घडीक बरें दिसता जाय, पूण तें मागीर शेवटी आमकां बरें दिसचें ना. तर आयज आमी हें मनांत दवरया की देव पयल्या वाचपान आमकां सांगता ते प्रमाणे आपल्या दुतांक धाडटा आनी आमकां शिडकायता, जागृत जाय म्हणटा. आनी हे जागृतायेन तो आमचेशी येता, आमच्या दारार मारता, आनी आमी दार उगडलें जाल्यार आमकां ताचे बरोबर जेवणाक आनी सगळें बरेंपण आमकां फावो करता म्हणून सांगलां. हे भाशेन जे कोण देवाक आपल्या
जिवीत उक्तें करता ताका सोदूंक लागता, ताचें दर्शन घेवंक आवडटा जाकेवा भाशेन. वय आमी तेच भाशेन तोकस घेवया. जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता तेन्ना वयल्या वयरूच न्हय पूण खऱ्या भावार्थान आमचें सगळें जिवीत ताका उक्तें करून तो आमचें सगळें आयलो म्हणटच तो आमकां उदार काळजाचो करतलो. जें देवानूच आमकां दिल्लें आसा तें आमचें पासत न्हय पूण तें सगळें पासत हे भाशेन आमी सो खुशेन तें वांटूंक जाय. अशें करीत जाल्यार ह्या संवसारान गरीबाय आसची ना, पूण आमी जाणा कशे भाशेन सगळीं जाणां आमी आमचेच पासत सगळें सुगूर करून दवरता आनी दुसऱ्यांक कांयच दिना. इतलें म्हणून कित्याक करूंक जाय? हें पातक ह्या संवसारांतल्या आमच्या भावा भयणांचें देवान काडचें म्हणून आयज आमी मागया. तरी पूण आयज आमी आल्बर्ताचेर थोडोच नियाळ करया. आल्बर्त खरेपणी एक व्हड जाणकार ताच्या काळाचो आसलो. तो 13व्या शेंकड्यान ताचो जल्म जालो आनी तो 80 वर्सां जियेलो. पूण ह्या 80 वर्सां मदें इतलो तो देवान ताका जाणवायेन भरलेलो की ताणें सगळे बाबतीन बरयलेलें आसा. तो वॉकिंग एन्सायक्लोपिडिया कसो आसलेलो आनी ताणें खूब जाणांक शिकयलें. पूण ताचो उत्तम एक विद्यार्थी आसलेलो म्हणजे शिकपी आसलेलो तो जावन आसा थॉमस अक्वायनस. आनी थॉमस अक्वायनसान खूब बरयल्लें आसा ग्रंथाचे ग्रंथ. आनी ताणें तो मेल्या उपरांत ह्याच आल्बर्तान आपल्या शिक्षाक ताणें हें खूब दाखयलें. म्हणजे ताचें पळय बरोवप आहलें खूब ताची आड वेताले विरोध वेताले. ताणें ताका बरे भशेन समजायलें आनी सगळें बरे भशेन ताका बरोवन ताणें दवरलें ताचें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तो कितें म्हणटा, जाणवाय कोणा पासत आमी दुसऱ्यांक देवाचें आनी जिविताचें शिकोवप दिता पळय ती जाणवाय बरी. आनी एक म्हणजे आपल्या पासत जी जाणवाय वापरून आपूण बरो जाता ती बरी जाणवाय म्हणटा तो. तर भयणीनो आनी भावनो देवान आमकां खूब दिलेलें आसा. आमचे जाणवायेन दुसऱ्यांची मनां आनी काळजां आमी उजवाडावन जेजूच्या मार्गान चलोवंक ताका आमी संदी दिवया आनी आमचेंय जिवीत तेच भाशेन जेजू सारकें घडोवन हाडून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांक आमी सहकार करया. सगळीं जाणां आमच्या आतोशे उंटेन धरया. प्रत्येक सुस्कारांत ताचो आत्मो आमचें सगळें कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता. ताका आमी आजीर जावया आनी आजीर जाली म्हणटच सगळें आमचे भितर आहा तितलें सगळें बरें आनी वायट ताच्या नांवान भायर काडया, ताचेर दवरया आनी तो तें निर्मळ करून बरें तें अदीक बरें करून दिता आनी तें आमी बाळगून दवरया आनी ताचे प्रमाणें आमचें जिवीत सारया. सगळी आमची मागणी देसां देवाक आतां ओपून दिवया. बिठोणचें गायन घेवया. गीत घेवया पेज 28 C2 आमची पोले वोदाना. आमची पोले वोदाना निष्कलंक कारोस दोयाल बापा mój mogan tańczy wurwi amka pos. Powitat mnie diwonie danam ci sonskaczak Jezusowi म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तुसनी जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं
तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाचे सुखाक आमी पावो या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमची सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराता युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्रान सासणाच्या देवा सोर कल्याण सोर थांय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय बातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आरमारीची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेस भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वीस पोवतो स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान पूण स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय पूण स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी जेजून उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यान साश्णीक करोराचें हें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गोट पोर गोठुया सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समरमता तुजे पूर्ण जीवनपण पोरगोटा तुज्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार ललीच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दवरतान सर्व कालीन तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पोता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पददार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें धीर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान
सवच काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटू आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमची सव्या जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत घे म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोटसूक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज 58 D20 जेजू उगडास कोरीन जाल्यार जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोष आनंद भोगता कितलो पूण तूंच हाची जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन वेरून वेचे कोतमो मागुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांतली प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सव्या आनी सोद बोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराक मागचें आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा आमेन गीत घेवया पेज 93 F17 पोवीट बेट मिसाची पोवीट बेट मिसाची जाली कोबार सोर्गीचे सोक्त्योले आमच्या काळजांत दोनियार आमची तोका साबार केलोय म्हूण हो मोलार वतो उपकार दोनियार आमची तोका
केलोय म्हूण हो मोलार वता